गोपाळ गडिया रे गोपाळ ऐका रे माझे गडी कोण कोण माझे गडी कोण कोण असतील या रे गोपाळ गडिया रे गोपाळ गडी का रे. नमस्कार आणि आज आम्ही माशेलच्या देवकी कृष्ण बाहेर आसा आणि हांगा येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार गोंयचो फामाद गोंयचो चिखल कालो साजरो केल्लो जाता. जशें तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगासर चिखलकाल्याची सुरवात जाल्लेली आसा आणि अशें म्हणटा की चिखलकालो म्हटल्यार भगवान कृष्ण हेजी आठवण ल्हानपणाची जी यादी आसा ती हांगाच खेळ्ळी वयता आणि तेंचे ल्हानपणान जो खेळ खेळ्ळो आसता तो खेळ्ळो वयता. अशीच हांगासर चिखलकाल्याक हांगासर भगवान कृष्णाचो असो खेळ साजरी केल्लो वयता. आता नेमके जाणून घेऊया नेमको चिखलकालो म्हटल्यार चिखलकालो जो माशेलांत दरवर्षी द्वादशी दिसाक जाता. ही आषाढी एकादशीचो उत्सव आमी ह्या देवळान मनयता. कितलीशीच वर्सां जाली. म्हाका आतां 66 वर्सां जाली. ताज्या देवळाकूच जाली 350 वर्सां. आणि आषाढी एकादशी भजन सप्ताह आमी हांगा ग्रामस्थ तर्फे देवळान करता. भजन करता. 24 वरांचें भजन चालू आसता. कालच्यान सुरू जाल्लें तें आज 12 वरांचेर सोंपलें. आणि 12 ते 1 आमी हो कालो करता ग्रावंडाचेर आणि त्या चिखलान आमी खेळटा म्हणून हो चिखल कालो. आणि एक पारंपारीक खेळ जो आसा आमचो तो आमी खेळ करता ह्या ग्रावंडाचेर. सगळे भुरगे मेळून हे करता वेगवेगळे खेळ करता. हो पारंपारीक कालो जावन आसा. आनी एका इतिहास म्हणजे हांगासर ही देवळां सगळीं स्थलांतरीत जावन आयलीं चोडणा साकून. तेन्ना सावन आमचे जे वाड वडील आशिल्ले ते हो कालो सेलेब्रेट करताले. आतां हाका इतिहास सांगूंक शकना केन्ना हो सुरू जालो तो, कारण आमच्या जाणट्यांक सुद्दां खबर नाशिल्लें. आमचे जाणटे पयलीं करताले. आतां आमी फुडें हो चालू दवरला आणि आमच्या फुडें आमची फुडली पिळगी आसा ते तसोच चालू दवरतले.
हे तुमकां आजच्या ह्या चित्र पळयत जाल्यार कळटा कित्याक ल्हान व्हड सगळे भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आता ह्या काल्याचें वैशिश्ट्य म्हणजे कृष्ण ल्हानपणान जो आपले सवंगडी आसताले गोमो सोमो पेनो म्हणून अशीं तेंची नांवां आसतालीं तांकां तो पयलीं आपयतालो ग्रावंडार आयलो की ना पयलीं तांकां सगळ्यांक आपयतालो आनी तो पद म्हणटालो गोपाळ गडिया रे गोपाळ इका रे माझे गडी कोण कोण माझे गडी कोण कोण असतील या रे गोपाळ गडी या रे गोपाळ गडी का रे. मागीर सगळे बाळ गोपाळ येताले तेन्ना मागीर तो परत पद म्हणटाले ते सगळे जाण म्हणटाले गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी गोपाळांचा मेळ सावळा सापडला वनमाळी. वनमाळी म्हणजे कृष्ण आणि त्याच्या बरोबर जे सवंगडी सगळे असताले ते सगळ्या जाती जाती बी तसले कांय ना कारण काल्याचो मिनींग म्हणजे कितें कालो म्हणजे एकठांय जावप आनी कालो म्हणजे सगळ्या लोकांनी एकठांय जावपाचें त्या निमतान असो ताचो फाटल्यान उद्देश आशिल्लो. आणि हे पारंपारीक खेळ आसा हातून आमी कांयच चेंज करिना. पयलीं जे कृष्ण खेळटालो आनी आमच्या जाणटे जे सेलेब्रेट करपाक तेच आमी फॉलो केल्या आणि हे कालो जाल्या नंतर मागीर आमी सगळे न्हांवपाक वतात आणि ताच्या नंतर ह्या काल्याची समाप्ती जाता. नेमके आता म्हणजे तो ल्हान आसतना आमी ग्रावंडार जे खेळटाले आतां लिपचेल्यांनी म्हणात एकामेकाक धरप एका ग्रूप एकामेकाक ओडप चक्र करून चक्र करप आणि असे खेळ कृष्ण वता गोपाळ कृष्ण म्हणटा पळय तो ल्हानूच म्हणून हे सगळे खेळ हांगा जाता आणि तो आमचे बरोबर खेळटा हांगा आणि हे आमचे आंगणीचे सगळे पळय आंगवण करता तेजे खातीर तेजे कडेन की आमच्या भुरग्यांक आमी सगळे पांया कडेन हाडटा तांकां बरें आरोग्य मेळचें सगळें म्हणून आणि आमकां दिसता की ही परंपरा चालूच उरची फुडल्या पिढीन बरे तरेन चालू दवरची व्यवस्थीत सिस्टमॅटीक करची. आणि हातून म्हणजे सांगपाचें वैशिश्ट्य म्हणजे ह्या काल्याक खुबशे लोक अशे येतात देवा कडेन जागेर भुरगीं नाचता ते देवा कडेन मागून घेतात की फुडचो कालो येवच्या पयलीं आपल्या पदरान देवा एक भुरगें घालचें आणि अशे खूब जाणांच्यो मागण्यो देवान गोपाळ कृष्णान मान्य केल्ल्यो आसा आणि ते भुरग्यांक घेवन मागीर दुसऱ्या वर्सा हांगा येतात आणि ह्या चिखलान भुरग्यांक आपल्या ल्हान लोळयतात. भरपूर सहकार्य केले जर कोणाची ओळखून झाला कोणाची त्रास झाला तर आमकां माफ करताय आणि देवांनी बरीच्या गाव सगळ्यांक बरी घातले श्री देवते कृष्ण महाराज की. आणि दही हंडी त्या कार्यक्रमाची सांगता जाता असो हो चिखल कालो आमी आतां गोंयभर सगळ्यांक फामाद जाल्लो आसा. पयलीं आमी आमचे देववाड्यावले आनी आमचे सैरा तेच करताले आतां सगळे जोण येता आनी आमी तेंचे वेलकम स्वागतूय करता पूण आमी इतकें सांगलां की आमची जे पारंपारीक जे कितें आसा तें ताणें पाळचें आनी आमकां सहकार्य करचें. आमची जी फुडली पिढी आसा ताणें हें सगळें आमचें पळय देवाचें जें कार्य आसा हे उत्सव आसा आषाढी एकादश अशे आमी सगळे उत्सव करता हांगा ते सगळे उत्सव अशें चालू ताणें दवरचे
त्या भुरग्यांनी खंय आसूं ह्या दिसा किंवा उत्सवाक ताणें सुटी काडून हांगा आपले फॅमिली घेवन येवचें आनी हातून वांटो घेवचो, जेणे करून आमची संस्कृती तशीच फुडें चालू उरतली. आमची ही हिंदू संस्कृती म्हणटा न्ही ही जगार एक आसा. हाज्या म्हायती प्रमाणे सनातन हिंदू संस्कृती हाका सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय आनी ही परंपरा अशी चालू उरपाक जाय. नाल्यार आमचे फुडली पिढीक कांयच कळचें ना की आमी देवळां कशीं बांदलीं, खंयच्यान देव येयलें, कितें जालें. हें चालू उरपा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करचें पडटलें आनी आमचें कर्तव्य आसा जाणट्यांचें की ह्या नवे पिढीक हे सगळे उत्सव मनोवपाक तांकां प्रोत्साहन दिवंक जाय. सो दॅट आमी सगळे एका उत्सवा खातीर एके कडेन मेळटात. प्रत्येक धर्माचे आमी रिस्पेक्ट करता, तसो आमचो हिंदू धर्म आसा तसो आमी ताचोय रिस्पेक्ट करचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. आनी सगळ्यांनी बरे तरेन एका चारान रावचें. निमाणें आमी ह्युमन बींग, देवाची कृपा सगळ्यांचेर आसा. पूण पावस भरपूर पडला, देवान भरपूर सहकार्य केल्लें आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं.